आयच्या पयल्या वाचपांत उत्पत्तीच्या पुस्तकान देवान मनशाक रचलो आनी मनशान आपली जिविताची यात्रा सुरू केली तें आमकां मेळटा. ही यात्रा चलतना मनशान देवाच्या हुकमा प्रमाणे चलूंक गरजेचें. पूण मनीस आपल्या रचलोल्या देवाक सोडून नाड बुद्धीच्या सोरपाचें आयकता आनी जें देवान आदवारलोलें तेंच करता. अशें देवाच्या एकचारांत जिवंक ताका रचलो तांतलो भायर सरता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान रोमकारांक बरयलोले सांत पावलूचे चिटींत आमकां ही वोळ मेळटा. एकलो मनीस देवाक खालतो रावलो ना देखून सगळे मनशा कुळ पातकी जाले. तशेंच एकलो मनीस देवाक खालतो रावन सगळीं पुण्यवंत जातलीं. आदल्या कोरांतल्या आदावान केलोल्या पातकांचें फारीकपण नव्या कोरांतल्या नव्या आदावान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान दिलें आनी आमकां पुण्यवंत केलीं. आयच्या शुभ वर्तमानांत सांत मातेव जेजू अरण्यांत 40 दीस मागणे आनी उपवास करता तें आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. अरण्य खेरीतूच जागो जंय कुडीची दोंडवण संवसाराक फाट आनी देवाचो लागशिल्ल्यान अणभवून घेवंक सोंपें जाता. थंय 3 ताळण्यो देवचार जेजूक मांडटा आनी जेजूची परिक्षा करता. आयच्या ह्या सेवाधर्माचो विशय आमचे यात्रेंत पवित्र त्रित्वेच्या एकचारांत रावन सहभागेलीपणान आमचें मिसांव जियोया. देवाच्या उतराच्या उजवाडान समजल्या उपरांत तो आतां वेव्हारांत घालूंक प्रयत्न करुया. देवा सारकेले एकचारांचे सहभागेलीपणाचे आनी मिसांव दितोलें कार्य आयज आमी कशें पाळटले व फुडें वतले. ह्या प्राचीत काळांत जेजून दिल्ले 3 उपाय मागणे, उपवास आनी दोंडवण वापरून देवा आनी पेल्या सवें एकचार बांदून सहभागेलीपणान वावरून आनी सेवे चाकरेच्या मनान मिसांव वेव्हारांत घालून जिवंक हे चलपाचे यात्रेंत आमकां प्रेरणा दिल्या. संवसारी यात्रेंत देंवचाराच्या ताळण्यांचेर झुजतना मनीस ताळण्यांक बली पडटा, पातोक आदारता आनी देवा मनशा सरशिलो पयस वेता. आदाव आनी एवे देवान नेटयलोले बागेन कुशाल आसलीं पूण ताळणेंत पडून पातोक केल्या उपरांत देवा सरशीं परतूंक विसरलीं. ताका भिवन लिपून रावलीं, चूक वळखूंक विसरलीं आनी हे वरवीं ताचे संबंदांतलीं भायर रावलीं. पातकाचे ताळण्यांचेर झुजूंक अखंड हात्यार जावन आसा मागणें. तर ह्या प्राचीत काळांत दान दिवंक, मागणी करूंक आनी उपवास करूंक हे 3 पावंडे चोडून आमी एक देखीचें जिवीत जिवन आनी देवा मुखार मानवलोली जावंक आमकां बापाची मोजत आनी कृपा हे मिसाचे भेटेंत मागुया.